दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आयज आमी करया सुक्या गालम्याची किसमूर। हो हांवें गालमो घेतलेलो आसा, तो पयलीं उदक घालून धुवन घेवया। आता गालम्यान उदक घालया आनी मातसो 15 मिनटां फुगत दवरया। आता आमचो गालमो बरो फुगलेलो आसा, मोव पडलेलो आसा। आता पिळून घेवया। आता हांवें गॅसार पॅन दवरला, भितर 3 चमचे तेल घालून घेता आनी भितर 4 मिडियम सायजचे कांदे चॉप करून घातल्या, ते तळसून घेता। कांदो आमचो तळसून जाल्लो आसा। आता भितर अर्दो चमचो मिरची पूड घातल्या, पाव चमचो हळद आनी अर्दो चमचो गरम मसालो घालता। हो मसालो आता तेलार बरो तळसून घेवया 2 मिनटां। आता भितर धुल्लो गालमो घालता। मीठ घालता चवी पुरते आनी हे बरें मिक्स करून घेवया। आता भितर 1 चमचो चिंचेचो कोळ घातला, आमटाणीचें उदक मातशें धवळून घेवया। आता भितर 4-5 चमचे उदक घालता आनी आता हो गालमो 5 मिनटां शिजपाक दवरया मिडियम गॅसीचेर। आता भितर थोडी सोय घालता, 4 चमचे धवळून घेवया। थोडी हिरवी कोथंबीर घालता आनी हे उब येवपाक लागून 2 मिनटां धापून दवरया। आमच्या गालम्याचो घरभर बरो वास सुटलेलो आसा। गालमो आमचो रेडी आसा, सर्व करया। अशी ही सुक्या गालम्याची किसमूर खूब टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावात दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आनी म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।